आम्ही सायलेन्सर आहा तांकां आमी धरतात आनी गाडी सीज करतात आनी सायलेन्सर चेंज करतकीर मागीर गाडी सोडटात आनी कोर्टात तांकां 10,000 फायन आसता. ते इतले फास्ट वयतात सो जेजे कारणान आनी कितें अनर्थ जावपाक शकता. सो म्हाजी इतली रिक्वेस्ट आहा की सायलेन्सर यूज असले मॉडिफाय यूज केले मायलेज वाडना काय वाडना मायलेज वाड आनी लोकांक त्रास जाता. सो म्हाका लोकांक रिक्वेस्ट आहा की हे सायलेन्सर मॉडिफायड चेंज करा आनी रेग्युलर सायलेन्सर घाला. दोन्ही फायन आतां धरली जाल्यार गाडी सीज जाता सायलेन्सर तुका चेंज करचो पडटा आनी परत 10,000 फायन आहा. सो म्हाका लोकांक अपील आहा की मॉडिफाय सायलेन्सर जे कोण जाणटेले आहा तांकां हार्ट अटॅक प्रॉब्लम आहा रातचे फास्ट चलयता तेजें अवॉयड करपाचें आनी सायलेन्सर चेंज करपाचें. सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान प्रधानमंत्री मोदीचे संकल्पनेखाला रन फॉर युनिटी कार्यावळ आयोजित जाली. गोंयभर जिल्लो पावड्यार कार्यावळ जाली. वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तात आम्ही रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सांगपाक दिसता की हो भारत देश विविधतेन एकठांयल्लो आसा. आमची भाषा वेगळी आसा, वेश वेगळो आसा, कल्चर वेगळे आसा, बट तरी सुद्धा आम्ही सगळेजण एक आसा. ही मेसेज दिवपा खातीर आम्ही सगळेजण एकत्र आयल्या. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आमकां उलो मारलो की पुराय देशभरातले सगळे युवक हे एकत्र येवन या देशा खातीर तेंच्यांनी रन करचो. भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तो एकत्र हाडपा खातीर तो देश एक अखंड करपा खातीर तांच्यांनी केल्लें योगदान हे खूप महत्वाचें आसा. वेगवेगळी बारीक बारीक आशिल्ली राज्यां ही एकत्र करप आणि हो भारत देश समृद्ध असो देश अखंड भारत देश एक करप हे सगळ्यात व्हडलें पावल जर कोणी उचललें आसतलें जाल्यार ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यांनी. राष्ट्रीयता दाखयता तेन्ना गोंय जरी 14 वर्सां उसरा जरी स्वतंत्र जालें आसत जाल्यार सुद्धा आमी खंयसरूच फाटी उरूंक ना. आमी सगळेजाण त्याच राष्ट्रवादांतल्यान भरिल्ले आणि सगळ्यात पहिल्यान म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी पहिले राज्य. आम्ही सगळ्या बाबतीत पुढे वचपी हे पहिले राज्य आमकां तेजो अभिमान आसा. एक युनिटी एक डिस्प्ले करचे खातीर आयज आमी पुलीस वास्को पुलीस हांगा एक रन ऑर्गनायज करता. तातूंत आमी स्कुलाच्या भुरग्यांकय इनवॉल्व केल्यात. आमी राष्ट्रीय एकता वीक असो मनयता आनी हो दर वर्सा मनयता. तेतून आमी वेगवेगळे प्रोग्राम करता. तेतून शाळेच्या कॉलेजींच्या भुरग्यांनी आमी सायबर अवेरनेस प्रोग्राम केलो. दुसरे दिसा आमी जे टॅक्सी पायलट्स आहा तांकां आमी रोड सेफ्टी बद्दल अवेरनेस केले. ट्री प्लांटेशन केले माझ्या स्टाफांनी पुलीस स्टेशनाचेर आनी तांकां एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आमी ही रन फॉर युनिटी करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सगळ्यांक येवकार. कॅबिनेट रिशफल जाल्या उपरांत महामंडळांचे अलॉटमेंट जे उरिल्ले आमदार आहा आनी बाकीचे लिडर तांकां केन्ना जातले ते सगळी वाट पळयताले. ते अलॉटमेंटाचे डिटेल्स आतां येयल्या. पयलीं वाचून दाखयता. 9 कॉर्पोरेशनाचे 9 महामंडळाचे डिटेल्स येयल्या. तितून गोवा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड तितून आंतोन वाज कोर्तालीचे आमदार ते चेअरमॅन आसले ते तशेंच आहा. पण तितून सर्वानंद भगत व्हायस चेअरमॅन म्हणून एड जाल्या. कला अकादमी गोविंद गावडे गेल्या उपरांत काडल्या उपरांत कला अकादमी वेकंट चेअरमॅन पोस्ट वेकंट आसलो तो बाबू कवळेकार हांकां दिला. दुसरे एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे गोविंद पर्वतकर असले ते तशेंच तेंचेच कडेन तो पोस्ट आसतलो. आतां सिवरेज अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आहा ते संकल्प आमोणकराक तेणी फाटले फावट ताका बालभवन बी दिल्ले तेणी घेवन आसले आनी ते विदावट एनी पोजिशन रावले. तांकां सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष केल्या. मागीर बालभवन दयानंद सोपटे जे एक्स MLA बांद्रेच्या BJPचे तांकां अध्यक्ष केल्या. गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे गणेश गांवकर सभापती जाल्या उपरांत जो पोस्ट खाली जालो तो केदार नायक सालिगांवचे MLA तांकां चेअरमॅन केल्या. आनी मेन इम्पॉर्टंट GSIDC गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन एक इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो इम्पॉर्टंट कॉर्पोरेशन सरकाराचे. तेजेर मायकल लोबो कलंगूटचे जे आमदार आहा तांकां अपॉयंट केल्या. मागीर गोवा स्टेट शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बॅकवर्ड क्लासीस फायनान्स एंड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे दयानंद मांद्रेकार जे शिवोलचे एक्स MLA आनी एक्स मिनिस्टर BJPचे तांकां चेअरपर्सन म्हणून अपॉयंट केल्या. आनी लॉ कमिशनाचेर फाटीं जे रिजायन जाल्ले मिनिस्टर म्हणून आलेक्स सिकेर नुयेचे आमदार तांकां लॉ कमिशनाचेर चेअरमॅन म्हणून अपॉयंट केल्या. फाटली खुबशीं वर्सां जालीं लॉ कमिशनाचेर चेअरमॅन BJPन अपॉयंट BJP सरकारान अपॉयंट करूं नासलो. तो आतां तेंच्यांनी आपल्या आमदाराकूच जे लॉ मिनिस्टर असले पयलीं मिनिस्टर असले तेन्ना तांकां लॉ कमिशनाचे अपॉयंट केला. हितूंतल्यान एक गजाल हे जाता की 2 आमदार जे काँग्रेसींतल्यान 8 जाण येयल्ले तितले 2 आमदार जे पोजिशन्स घेवन आसले ते म्हणजे संकल्प आमोणकार आनी
मायकल लोबो हिंका दोगांकू कॉर्पोरेशनान दिल्या आनी बरी वजनदार अशी कॉर्पोरेशन दिल्या, जंय सीएमान ही कॉर्पोरेशन आपल्या कडेन आशिल्ली चेअरमॅन म्हणून ती सोडल्या आनी तांकां दिल्या. आतां हितूंतल्यान आनी एक गजाल पळोवपा सारकी, आतां सगळ्यांचे हे सगळे केले उपरांत एक गजाल स्पश्ट जाता ती तुमकां सांगता. पण तेजे पयलीं रवी नायक एक्सपायर जाल्या उपरांत आतां सगळ्यांची नजर आहा की बीजेपी थंय कॅन्डिडेट कोणाक आपलो कॅन्डिडेट घालतले, बाकीचे ओपोजिशनाचे कॅन्डिडेट सगळे आसले, पण बीजेपी कोणाक टिकेट दितले हेजेर सगळ्यांची नजर आहा. त्याच बरोबर रवी नायक एक्सपायर जाल्या उपरांत तेजे जे कॅबिनेट पद आहा जो वेकंट जाला थंय कोणाक मंत्री करतले हेजेर सगळ्यांच्यो नजर आसल्यो. पण हे अलॉटमेंट अशा टायमा येयला तितूंतल्यान हांगासर जे आमदार एकोमोडेट केल्या ह्या कॉर्पोरेशनान ते तरी त्या मंत्रीपदाचे हितून उरना, ते तितूंतल्यान भायर वता हें चित्र सध्या तरी स्पश्ट जाता. प्रुडंटा खातीर हांव लोकेश शिकार. एडबक परेरा मारहाण प्रकरणात उपनिरीक्षकाक निलंबित न्ही टर्मिनेट करात अशी मागणी गोवा फॉरवर्डान केल्या. मागतात मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन ताणें ताकाय हाजे सगळे डिटेल्स पावला आसत, ताणें एखादी फोटोग्राफ्स बी पळयल्या आसत, ताणें खरें म्हणल्यार फॅमिलीक येवन मेळून हांगा हें करूंक जाय आशिल्लें आनी आमी मागतात ताजे कडेन की ताणें फॅमिली कडेन येवन हांगा एकदां मेळचें. आनी त्या भायर जो PSI आसा ताका इमिडिएट सस्पेन्शन इज नॉट अ आन्सर, ही शूड बी इमिडिएटली टर्मिनेट अरेस्टेड. आनी पार्टी प्रेसिडेंट आमच्यान डायरेक्शन्स दिल्या की एडवोकेट आसमा विल लिगली असिस्ट द फॅमिली इन फायलिंग द फॉर्मल कंप्लेंट्स टुडे. आरजी पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार आणि हेर फुडाऱ्यांनी पुलिसाच्या कृत्याचेर फोग काढला. प्रकरण डांबपाचो यत्न चल्ला म्हूण आमदार विरेश बोरकार उलयलो. जेन्ना पुलीस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक आसता तेच समज अशी करपाक लागले, ते अशी तांकां डायरेक्ट हें करपाक लागले की आमी तुमकां दाखयता कितें आसा तें. सो कोण हें करपाक ना, तांकां जाय तें. आनी जे पॉलिटिशियन आतां जो मुखेलमंत्री आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, चीफ मिनिस्टरान हेजेर खरें म्हटल्यार सारकें ताबडतोब एक्शन घेवपाक जाय. तो PSI कोण आसा ते स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन तेजेर जो इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. अजून पर्यंत ते फॅमिली मेंबर्स आसा तांकां आपोवन हाडून तांकां कितें इन्क्वायरी ती बसून जावना. SP स्टेटमेंट डायरेक्ट दिता, हो हें चल्लां कितें, हितून हें कळटा की बाबा खंय ना खंय हें लिपोवपाचो षडयंत्र जो आसा हो सरकार करता. पुलीस स्टेशनांतली CCTV फुटेज दियात. मडगांव पुलीस स्टेशना भायर एक्टिविटिस्टांचें आंदोलन. पोस्टमॉर्टम म्हाका हितून करपाचें ना. देर आर 2 डिमांड्स. वन इज अरेस्ट हिम फर्स्ट इमिजिएटली. सेकंड, वी हॅव टू अप्लाय द अटेम्प्ट टू मर्डर केस ऑन हिम. आय डोंट थिंक हेजे वयर कितें आहा इन्व्हेस्टिगेशन आनी चर्चा करपाचें आनी उरोंक ना. दिस अ व्हेरी क्लियर केस. आय एम टेलिंग टू द CM प्रमोद सावंत, प्लीज don't wait till another 500 people come near the police station. Get the case registered of attempted murder and get him arrested and get everything vomited from him, how he beat him. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रमोशना वेळार पक्षपात करता स्वार्थाच्या पदाचो गैरवापर करता म्हूण PWDचो चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार, PWDचो प्रशासक संचालक गौरेश कुर्टीकार आनी प्रकाश रेडकार हांचे आड दक्षता खात्यांत कागाळ नोंद जाल्या. 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण दक्षता खात्यान चीफ इंजिनियर पार्सेकाराक बरयला. पार्सेकार खंय स्वताचोच तपास करून रिपोर्ट दिवपाचो. नमस्कार, हांव साहिल नार्वेकर आनी तुमी पळयत आहात प्रुडंट. PWDचो चीफ इंजिनियर आनी प्रशासन संचालक आड सांताक्रूजच्या एकल्यान दक्षता खात्या कडेन कागाळ केल्या. प्रमोशना वेळार पक्षपात करता स्वार्था खातीर पदाचो गैरवापर करता म्हूण कागाळ नोंद केल्या. चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार, PWDचो प्रशासन संचालक गौरेश कुर्टीकार आनी प्रकाश रेडकार हांची नांवां कागाळीत आसात. कागाळी उपरांत दक्षता खात्यान 15 दिसां भितर रिपोर्ट दिवचो म्हूण PWDच्याच चीफ इंजिनियराक बरयला. इंट्रस्टिंग गजाल म्हळ्यार जाचे आड कागाळ आसा तोच चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार दक्षता खात्याक रिपोर्ट दिवपाचो. आतां आपुणूच आपलो रिपोर्ट दिवप म्हळ्यार रिपोर्टाचे सत्यतेचेर प्रश्नचिन्ह. मजगती चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकार हो प्रशासनात सामको मुरलेलो अधिकारी. ताका सरकारान आतां मेरेन 3 फावट सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. 30 जानेर 2026 मेरेन सध्या तो सर्व्हिस एक्सटेन्शनाचेर आसा. ह्या पयलीं ताच्या आड जायते कागाळ जाल्यात. आतां पक्षपात स्वार्था खातीर पदाचो गैरवापर करता म्हूण कागाळ येवनूय अशा अधिकाऱ्याक सरकार 3 फावट एक्सटेन्शनाक कित्याक दिता हाचेर व्हडलो प्रश्नचिन्ह. असले व्हिडिओ आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. एप्रिलांत दोनापावला रावपी एका फामाद वेवसायिकाचो बंगलो फोडिल्लो.
चोरांनी बंगल्यांत आशिल्ल्या जाणट्या जोडप्याक न्हिदिल्ले कडेन बांदून घालून ही चोरी केल्ली. दोना पावलाच्या ह्या दरोडो केशींत पुलिसांच्या हाताक कांय लागूंक नाशिल्ले. मात 6 म्हयन्या उपरांत केशींत ब्रेक थ्रू. दोनापावल हांगा देंपो घराचेर एक डेकॉयटी जाल्ली. त्या गजालीक आतां सांगल्या त्या प्रमाणे 6 म्हयने जाले. खंयसरूच तेन्ना पुलिसाक कांय क्लू मेळनासले की अशी बातमी भायर येताली की ते डेकॉयटी करून खंय तरी आमचे इंडिया भायर बांगलादेशान गेले म्हणून आमकां कळोन येतालें. पण आयज पणजे पुलिशेक एक ब्रेक थ्रू जाला ह्या केसीन. पणजे पुलिसेन पयलो जो एक्यूज ज्या डेकॉयटी केसींक लिंक आसलेलो ताका अरेस्ट केल्लो आहा. जो अरेस्ट केला तेजें नांव हा मोहम्मद अली. हो मूळ उत्तर प्रदेशाचो पण कलांगूट हांगा तो रावता म्हणून कळोन येता. तेजेर आरोप आहा की मोहम्मद अलीन जे डेकॉयटी करपी जे लोक आसले ताका तेणे हाडपाचे आनी हांगाचें घर आयडेंटिफाय करून ताका हेल्प करपाची, डेकॉयटी करपाक हेल्प करपाची आनी डेकॉयटी करून ताका आसा तसो धाडपाचो तेतून प्लॅनान तो इनवॉल्ड आसलो म्हणून कळोन येता. पयलो जो पणजे पुलिसेन एक्यूज आतां तेंच्यांनी अरेस्ट केला तो मोहम्मद अली. अशेंय कळटा की मोहम्मद अली हेज्या पयलीं तेजेर खुबश्यो केसी आसा आनी केसी कारणान मोहम्मद अली फाटल्या 6 म्हयन्याक पयलीं कोलवाळे झेलीन तो भितर आसलो म्हणून कळोन येता. आनी अशेंय कळोन येता की मोहम्मद अली जेन्ना कोलवाळे झेलीन आसलो तेन्ना जे मेन जे देंपो हावजाचे डेकॉयटी आहा तेय खंय तरी कोलवाळे झेलीन आसलो आनी कोलवाळे झेलीनूच तेंची ओळख जाली आनी ओळख जावन तेंचो प्लॅन जालो आनी जेन्ना भायर येयले तेन्ना ही डेकॉयटी तेंच्यांनी केल्ली आहा. सो आतां सांगल्या त्या प्रमाणे मोहम्मद अलीक पणजे पुलिसेन तेंच्या कडेन लिंक आसा म्हणून आतां मेन एक्युजा कडेन लिंक्ड आहा म्हणून ताका अरेस्ट केल्लो आसा. आतां मेळटा त्या म्हायती प्रमाण दुसरें की मोहम्मद अलीचे कंटिन्युअस तो फोनार तेंच्या वांगडा आसलो म्हणून तांकां क्लू मेळ्ळा आनी त्या क्लुवाचेर ताका आतां अरेस्ट केला आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आहा तें आतां पणजे पुलीस करता. राजेश नायका वांगडा हांव ओमकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान एक पब्लीक नोटीस इश्यू केल्ली आसा जंय तेंच्यांनी मेन्शन केल्लें आसा की जे पॅनीक बटन आसा तशें जे GPS डिवायस आसताले पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वेहिकला खातीर ते कंपल्सरी आसचें म्हणून. तेंच्यांनी खूब इन्स्पेक्शन केल्ली आनी तितून तांकां कळोन येयलें की खूब कडेन जे GPS बटन आसा ऑर पॅनीक बटन आसता ते एक ते सारके वर्क करना ऑर ते इन्स्टॉल केल्ले ना. सो डिपार्टमेंटान नोटीस इश्यू केल्ली आसा की बेगीचे बेगीन सगळे पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वेहिकल आसा तेंच्यांनी हे इन्स्टॉल करचे ऑर समज ते चलना जाल्यार ते सारके करचे म्हणून. तेंच्यांनी नोटिसीनी मेन्शन केल्लें आसा की 30 तारखे पयलीं 30 नोव्हेंबरा पयलीं हें करचें म्हणून. तेजे नंतर खंय डिपार्टमेंट सरप्रायज इन्स्पेक्शन करतले तशेंच जेन्ना वेहिकल पासींग आसतले त्या टायमार हे सगळें चॅक करतले म्हणून. स्टुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकर. पूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आहा. बरो कोण गोळी मारपी आहा पयलीं ताका सोदून पुलीस काडटले. सगळी इन्क्वायरी करून म्हाका सांग सगळ्या जाणांक आपूण इन्क्वायरी करता. फाल्यां सगळ्याक तुमी बेश्टो जर जालो जाल्यार प्रॉब्लेम जातलो. एक्चुअली कोणी गोळी मारली ताचें इन्व्हेस्टिगेशन. नमस्कार, आमी सध्या पेडणे पुलीस स्टेशनार आसात आनी सध्या पोरसकडे आणि उगवे ह्या वाठारांत जे इन्सिडंट घडल्या गन शूट आउट ह्यातून 2 मजूर जे इंजर्ड जाल्ले आसा एकाच्या मानेसून आनी एकाच्या हातीनसून सध्या ते GMCन आसात आनी सध्या तेंची इन्व्हेस्टिगेशन आतां पेडणे पुलीस जे आसात आनी एसपीन सुद्दां सांगलें की सस्पेक्टेड जे आसा तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पण आतां सध्या आमी पेडणे पुलीस स्टेशनार येवन अपडेट घेतल्या तरी इन्व्हेस्टिगेशन फुडें सुरू आसा अशें सांगलें. आनी एक अपडेट आमकां अशें मेळ्ळां की जे इलिगली सँड एक्सट्रॅक्शन करताले म्हणजे बेकायदेशीर रेंव काडटाले अशे 7 जाणांचेर सध्या 7 जाणांक अरेस्ट करपाक आयिल्ले आसा. तातूंत 5 जे आसात कामगार आसात आनी 2 लोकल अशें आमकां सध्या इन्फॉर्मेशन मेळटा. आनी आत्ताच आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की जे 7 जाणांक जे बेकायदेशीर रेंव काडटाले बेकायदेशीर रेंव काडून वेवसाय करताले तांचेर खंय तरी एक्शन घेवपाक आयिल्ले आनी 7 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्या म्हणून सध्या आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. तातूंत 2 जाण जे आसात ते लोकल आसात आनी 5 मजूर हांकां सध्या पेडणे पुलीस ताब्यान घेवन तेंची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन जे आसा सुरू आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. स्वतंत्र सैनिकांनी सोशिल्ले हाल पिश्टांक लागून आमी बरे दीस पळयतात. तांच्या कार्याक सदांच मान आसपाक जाय. तांच्या निमणे संस्कारा वेळार तांकां शासकीय इतमामान विदा करचे अशी मागणी कांय फुडाऱ्यांनी केल्या. स्वतंत्र सैनिक वामन प्रभुगांवकर हाचेर मडगांवां मसणभुंयेंत अंतिम संस्कार जाले, मात शासकीय मान मेळ्ळो ना. तुम्ही जाण आसतले पयलीं फ्रिडम फायटर कितलो मोठो मान आशिल्लो आनी फ्रिडम फायटर ते आमचे मदीं
ना म्हणजे सोंपतात जावं ते एक्सपायर हे जातात तांकां जो सरकारी मान आशिल्लो तो आतां मेळोवपा आमी मागणी आसा आनी दिवूं जाय की त्या बोटार मेजपाची फ्रिडम फ्राय उरल्या आनी तो तुमी दिना ताचो अर्थ ना. ज्या लोकांनी सगळं सर्व त्याग करून आलपृश्टा भोगून हे गोंय स्वतंत्र करून दिल्लें आसा ह्या लोकांक जर सरकार याद दवरना जावं कलेक्टर म्हूण जावं गव्हर्मेंट म्हूण कोणाक याद जायना जाल्यार बरोबर दिसता. मनाक खूब दूख दिसता. ह्या लोकांनी जें केलां आयज तुमी भोगता आमी भोगता मागता एट टायम जे फ्रिडम फ्राय आमचे एक्सपायर जातले आमचे मदीं उरचे ना तांकां सरकारी इतमानान त्यांचे जे मरण आसा व्यवस्थीत करचे इतले मागणी आसा. खूप जाणां दिसता की फक्त केवळ मिलिटरी एक्शन जाली आनी स्वातंत्र्य जाली काय म्हण गोंय, पण तें तशें ना. ह्या स्वातंत्र्य लढ्या खातीर गोंयच्या खूब लोकांनी स्वता त्या होमखणा भितर उडी घेतिल्ली. तातूंतले खूब जाण शहीद जाले. बाळाराया मापारी सारखे खूब जाण शहीद जाले आनी खूब जाणांक असंख्य ख्यास्त भोगची पडली. जेली भितर उरली ते मार खालो पुर्तुगीजाचे. तातूंतले एक प्रभुगांवकर बाब हांव तांकां म्हाजी आर्गां ओंपतां. अत्यंत निश्ठावान सज्जन आनी सामको डेडिकेशनान काम करपी मनीस जे आयच्या तेंपाक मेळपाक डिफिकल्ट आसता अशा पद्दतीचो मनीस आज आमकां अंतरलो आसा, समाजाक अंतरलो आसा. हांव ताच्या कुटुंबाक हे धक्को जो बसला तो सहन करपाची शक्ती देवान ताका दिवची आनी ताच्या आत्म्याक शांती दिवची अशें देवा कडेन प्रार्थना करता. Incident that had happened on 25th of February 2012 in Bailey Parish. This is with regards to an outward incident wherein the parishioners stood by their parish priest, where they were wrongfully booked under various sections of IPC for wrongful restraint and forming an unlawful assembly. A charge sheet was filed in 2012, wherein there were sections with regards to 307, which is attempt to murder, which was further consequently dropped. And thereon, it was then triable by the JMFC. The Honorable JMFC has today passed an order acquitting all the accused in the incident. गोंयान कोळसो हाडल्यार गोंय काबार जातलें. गोंयान कोळसो नाका हे संकल्पने खाला गोंयकारांक जागृत करपाचो थळाव्यांचो प्लान. नोव्हेंबराचे 1 तारखेर मेळावो सगळ्यांक आपोवणे म्हूण दक्षिण गोंयचो MP विरियातो फेर्नांडीस उलयलो. खाजना आमचे डिस्ट्रॉय करता, सगळें आसा तितलें फॉरेस्ट बिरेस्ट सगळें डिस्ट्रॉय करता जाल्यार गोंय कितें उरतलें. सगळ्यांक आमी उलो मागता. NGO, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, कन्सर्न सिटीजन, आमचे वडील, जाणटे लोक, तरणाटे सगळे 5 वाजता मिटींग आसा लोया मैदानाचेर परवां 1 तारखेर नोव्हेंबराचे. मोठे संख्येन या आमकां लास्ट चान्स बॅटल ऑफ गोवा टू सेव गोवा. सगळे ओपोजिशन पार्टी इवन रुलींग पार्टीक एप्रोच जाले, सगळे पॉलिटिकल पार्टी अशें. दीस बॅटल इज नॉट अगेन्स्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी. दीस बॅटल इज टू सेव गोवा. आमकां 100% खात्री आसा की सगळो गोंयकार लोक एकट्यान जातलो. पार्टी आसूं कितें आसूं तें सगळें सोडून आनी हो कोळसो आसा तो धांवडायतलोच. हें जे गैर आसा ही जी बॅटल आसा हातून सगळे रिलिजियस जे आसात कम्युनिटीज, सगळे जे पॉलिटिकल पार्टीज आसात आपल्याचो भेदभाव सोडून सगळे मुखार सरतले गोंय राखपाक. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. योजनेक उत्स्फूर्त प्रतिसाद सगळे कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात मेळपाक लागला. आयचो दीस धरलो आसा जाल्यार म्हाका दिसता 25 मतदारसंघ हांव पुराय करतलो आनी 25 मतदारसंघांतल्यान सामान्य ते सामान्य मनीस हिंदू मुस्लीम कॅथलीक सगळे जाण हे हांव तर म्हणटलो की मोर दॅन 90% आतां मूळ गोंयकार आसतात. बाकीचे कोणी 10% हेवटेचे जे 35-40 वर्सां पयलीं गोंयांत रावता हे लोक बहुजातींतली गोवोरमेंटांतली 20% फॉर्मां व्हरपाक येतात आनी एक आशिर्वाद दितात. म्हाका तेच्या मनाचेर तांच्या चेहऱ्याचेर पळोवन एक समाधान जाता. म्हजो घर हो कार्यक्रम हांवें सुरू केल्या उपरांत विधानसभेत बील पास केल्या उपरांत हांव म्हजे कॅबिनेट बाकीचे सगळे आमदार हांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. विशेश करून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आनी पुराय म्हजे डिपार्टमेंट हांच्यांनी खूब एफर्ट्स घेतले हे बील पास करपा खातीर आनी त्या खातीरच ह्या बिलाचो इम्पॉर्टन्स कितें आतां कळपाक लागला. जेणे करून लोकांची घरां ही परमनंटली तांची रेग्युलरायज जातली हें सांगपा खातीर हांव मुद्दामून सगळ्या मतदारसंघांनी वता. मनाक एक समाधान जाता ही योजना हाडल्या उपरांत ती लोकां पर्यंत पावयता आसतनाय सुद्दां बरें दिसता. गोंयांत 20 पॉयंट प्रोग्रामांतल्या घरांचो विशय मुख्यमंत्र्यान कायमचो तडीक लायलो म्हूण मंत्री रोहन खंवटे उलयलो. 20 पॉयंटाचो जो विशय हांगा 64 घरांक सुरू जाल्लो आमच्या
आणि ती हरमळटाच्या बायले खातीर मुख्यमंत्र्यान पूर्ण इश्यू समजून फक्त पर्वरी न्हय पूण पर्वरीच्यान जो इश्यू सुरू जाल्लो पूर्ण गोंयच्या काणकोणच्यान पेडणेच्यान बार्देर सगळे हातूंतल्यान सोल्युशन दिलें, जातूंतल्यान कोणाचें घर डेमोलिश न जाता ताका ते रेग्युलरायज जावन फुडल्या पिढीक त्रास जावचो न्हय ही वाट ताणें काडली, म्हणून हाच्या खातीर म्हाका दिसता ती वाट काडली. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार.